Hello guys, welcome back to my channel Priya's Little World. कशे आहे तुम्ही सगळी? हांव यहाँ बरें. First of all, happy feast of Valentine's to everyone and happy Mother's Day to all the amazing mothers out over there. आणि आज जाले 8 o'clock. हांवें म्हण आयज हांव बेगीन उठ्ठोलें कित्याक आयज फेस्त न्हू, सो हांवें म्हळें हांव तुमकां कितें स्वीट डीश अशें शेअर करतलें. सो हांव आयज ब्रेड पुडिंग करतलें. सो तुमी तें आतां चोया ओके. आतां हांव स्टार्ट करता तें. आनी ग्रीन बीफ करतलें आनी इल्लो फ्रायड रायस करता म्हूण ओके. आयज फेस्त न्हू तेका लागून. सो चड उलय नासतना वील स्टार्ट ओके. कित्याक तें देनपर म्हळ्यार मागीर तें थोडे जावपा जाय, फ्रीज दवरूं जाय न्हू, तेका लागून म्हळ्यार बेगीन उठोन हांव करतलें. सो लेट्स स्टार्ट ओके. ब्रेड पुडिंग करपा वनिला एसेन्स जाय पडटलो. 4 स्लायस ब्रेड, 4 एग्स, सॉल्ट कितू घालपाचें सांगता आनी चोय शुगर जाय पडटली. 1 liter मिल्क हिंगा बॉयल करपा दवरलो हांव ओके. आनी तूं कितें एड करपा तें सांग तुमकां. सो हें मिडियम हेजेर दवरपाचें ओके, फ्लेम तेजी. आनी आतां तेजें मिल्कां हेचें 8 tablespoon शुगर एड करतलें ओके. तुमकां दिसता चड आहा जाल्यार तुमगे लायक तुमकां स्वीटनसा प्रमाण तुमी एडजस्ट करून घाल जाता ओके. तितून 1 teaspoon वनिला एसेन्स घातलें ओके. आनी पिंच ऑफ सॉल्ट एड करता आनी आतां तें बरें मिक्स करून घेवया आमी. ती शुगर मेल्ट जावपासून ओके. आनी बॉयल हाडया तेका. तेका आतां बॉयल येयलो सो आतां तें आमी बंद करुया. आनी आतां आमी ब्रेड कटींग हेजी ओके. आतां ते ब्रेडा न्हू पिसीस करपाचे बारीक ओके. आनी ते हांव बॉला मागीर ट्रान्सफर करतलें दाखयता. सो हेचे अशें करून पिसीस करपाचे बारीक. तेन्ना मागीर तितून मिल्क घालून तें मातशें सोक करून दवरूं जाय न्हू, तेका लागून सो ते पिसीस करता पयलीं ओके. कट केले पिसीस. तुमी न्हू वायट ब्रेड पासून घेवपा जाता ओके. हांवें ब्रावन केले तुमकां वायट नासलोलें तेका लागून ओके. सो आतां तितून न्हू तें दूद तापयलो न्हू तें हाफ एश एड करुया पयलीं ओके. सो तेका मागीर तें बरें मातशें फुगो जाय न्हू. मागीर मातशें फुगोल म्हणटरी सोक जाल म्हणटरी मागीर तें हाफ तें परतून एड करपाचें ओके. सो आतां स्पॅच्युलर घेवन अशें करून मातशें प्रेस करुया तें ओके. सो तें बरें बुडनी तितून दुदां ओके. मातशें तें आख्खें मिल्क आहा तें ओडून घेयनी ओके. आतां आमी तेदो म्हळ्यार जाता म्हळ्यार आमी कॅरमेला हें करुया ओके. साखरे कॅरमेल करुया. सो हिंगा आतां कायल दवरल्या आतां. तुमकां कसलें आयदन आतां घेवपा आतां. आनी हातूंत आतां 5 tablespoon शुगर एड करतलें ओके. फ्लेम सारकी लो दवरपाची ओके. आनी हितून उदक एड कोनाकाय आनी लायक स्पुनूय घेवन हें कोनाकाय. बेश्टी कायल अशें करून हें करपाची ओके. स्लो तुमी ती पयलीं दिसतली लायट आहा म्हूण, बट मागीर ती काड म्हणटरी डार्क जातली कळ्ळें तुका. सो मातशें लायट आसता करून दाखयता तुमी मागीर. मेल्ट जावपा लागून ती स्टार्ट जाल्यो. सो अशें करून बेश्टी हालयत रावया ओके. स्पून बी कांय घायनाकाय तेका ओके. सो हेचें जावपा येयली ती आनी 1-2 मिनटान हांव मागीर ती काडटा. कितें चडूय हें केली न्हू मागीर ती कोडू मारतली ओके. ओके ओके की केक कोताय तो कंटेनर घेयला ओके. तितून हांव तें घातलें कॅरमेल. हेचें जालें. सो आतां तितून तें पोर कोतलें ओके. आनी घायल म्हणटरी मातशें वगत लायक तेका न्हीव दी ओके बरें. नाजाल्यार कितें जातलें तुमगे तें मिक्सचर आहा तें मिक्स जातलें कॅरमेल ओके. सो एक सायडी बरें लायन कोत्ता दाखयता तुमी मागीर. तें घायल तें आनी आतां तें मातशें न्हिवपा दवरता ओके. हितून आतां आमी तें उरलो आहलो तें मिल्क एड करुया ओके. गरम आहा न्हू मातशें उदक मातशें आय मीन दूद सॉरी मिक्सर तें. सो मातशें न्हिवून दी तें ओके. आनी इचें हांवें 4 तांतीं घेयलीं आनी तीं अशें करून विस्क करून घेतलें ओके. आनी मागीर मिक्सरान घातली न्हू हांवें, बट मातशें अशें करून हें करून घेतलें. आतां न्हिवलां मुगे मिक्सर आख्खें जावपा ना. सो हाफ एंड हाफ घालून कोता ओके.
आनी हे एक हें केलो न्हू विस्क केलो न्हू तें इल्लेशें हाफ घालता हाफ तितून घालता कित्याक तें आख्खें जावपा ना आनी तेजें बारीक हें करपाचें ओके सो अशें करून जावपा जाय तें ओके सो आतां दुसरोय बॅच कोण घेता सो हेचो हें कॅरमल जाला निवला सो आतां तें मिक्सचर तें हें केलो न्हू तें आतां पोर करता ओके सो हांव 2 कोतोलें कित्याक एक कंटेनर जावपा ना तितलें ओके सो इतलें हाफू बोरल्या पुरो आनी हेचो हिंगा उदक तापोवन दवरला आनी तितून तें हें घायला सो हांव तें तितून प्लेस कोतोलें ओके होतकोत येयलो म्हणटरी दाखयता तुमकां प्लेस कोत्ता हेचो उदका होतकोत येयलो आनी हेचो आतां तितून तें प्लेस कोतोलें तूं काय हय तो प्लेस कोता आनी वयल्यान तें लीड लाय तुमकां जाय जाल्यार फॉयल पासून लावपा जाता ओके आनी तेजे वयल्यान आनी एक तें लीड घालता आनी 35 to 40 minutes दवरपाचें बट इन बिटवीन यू कॅन चॅक वीथ द टूथपीक ओके सो हेचो टूथपीकचो तोपून चोयता सो तें जालां हेचें सो आतां कितें कोता हांव तें धांपतलें आनी धुतलें निवल मुटरी हांव मागीर फ्रिजीन दवरतलें ओके आनी मागीर सोमतें देनपट जेयत न्हू तेदो मागीर दाखयता तुमकां सोमतें पत्ती कोता सो जालें म्हगेलें ब्रेड पुडिंग चोयलें तुमी गरम आहा तें मातशें सो तें आतां मातशें भायर दवरता हांव कोत म्हळ्यार जालें टायम 9:30 जावपा येयलें दिसता थिंगा वच चलना सो आतां तें न्हिवपा दवरलां दाखयलें तुमकां मागीर हांव सोमतें तें आनी दाखयना तुमकां मातशें न्हिवल म्हणटरी हांव मागीर सोमतें फ्रिजीन दवरता हांव सोमतें मागीर काडटो न्हू तेन्ना दाखयता तुमकां ओके आनी हांव हेचो फ्रायड रायसा स्टार्ट कोता आतां लायक कटींग बी करूं जाय तें आनी सेपरेट आनी भाजूं वचना एक बारा भाजयता सगळे वेजिटेबल आमकां तें घरा कोण प्रॉन्सा कोता आनी ग्रीन कोता बीफ सांगलो तुमकां हें सो तेजें आतां मीर बी काडूं जाय सो तें बी कोत्ता आनी हांव तुमकां सोमतें मागीर मेवता ओके सो तें जालो आमगे फ्रायड रायस रेडी मातसो पिटरान हेल्प केला ओके सगळें बेस्ट हें घायलें तितून एग्स बी घायले एग्स बी ताणें घायले आनी सुंगटां फ्राय केले सगळें तुवें केलें ना मिक्स कोण केला ओके मिक्स तुवें केलां तें ग्रीन बीफ केलां ओके केलां सदां कॅबेजी कोता हेचें बेश्टें आनियन आनी टमॅटो मागीर मादर इन लॉ कोताली सो बरें जाता तशें केलां ओके मागीर जेत तेदो मेळटा तुमकां आनी मागीर तुमकां हांव तें ब्रेड पुडिंगा मातशें दाखयता मागीर काडून ओके केस जाता ती मागीर आतां मेळटा तुमकां नेक्स्ट तें खावपा लायतालें आनी भायल्यान पियर्सन हेयटा थंय हेच ते भायल्या हेटाय आपणें गाडी घेवन थिंगा आनी हो चोय तांकां चोवपा वयर चोटो चोय कोण केलो सो हेचें काळें आय मीन चिल्लरां Can you? Okay, sit there, okay? I'm coming. बंद कर सो हेचें आतां हें चिल्लरां तूं काडा आतां तें आमी पोत्तें मानचोवया ओके बाबा वेट सीट नानू सीट आय शो यू वेट ओके आयलें सो हे सायडीन पयलीं काडया ओके गोल जालें प्लेट दो तेचेर And then आय होप जाल्या पुरो सारकें Oh, it's come lovely. can I taste? Little bit. I want to taste So, now. Papa, yeah, बरें जालें म्हणल्यार चोयता हांव टेस्ट करून I want to taste. I just want to. जेयत हांव आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके म्हाका तें सॅलडाचो इंट्रोचे आनी मागीर हांव तें पुडींग खातलें चलो मेळटा मागीर जेन बी जालें आनी हांवें म्हळ्यार आतां हांव पुडींग खातलें आनी हांव तुमकां सांगतलें केशें जालें तें ओके फर्स्ट टायम केलां हांवें तें ब्रेड पुडींग ओके सो चोया टेस्टा कशें जालें सांग तुमकां हांवें बरें येयलें तेजें लेयर बरी चडी व्हडली बारीक येयलें आनी म्हाका न्हू तें वयर कॅरेमेल आसा तें बरो लागता ओके चड टेस्ट करा बरें जालां
ओके चोडूय स्वीट ना दिसता हां ओके हांव चवयला ओके आनी मुगे कितें जाता तूं टेल गुड भितोसो हांवें येयला रात मुगे प्लेटी तोंडा आतां आतां पासकोड फुलय ते बालोन करता तोंडाचे चय सिरियल लुक रे आख्खे तोंडे केलें डेपडायला हू इज डुइंग दॅट नॉटी बॉय व्हिडिओ एंड घेवपा येयलो आमी काल गेलो न्हू मिसाकू सो काल मिसान बरें काल पुरसां बी काडलोलें आनी मागीर मीस काबार जायन आमी बरी केक बी दिलोली काल म्हाका सांगूंक उगडासून बरी गोंयचे फिले शेयले ओके आनी रोजीस दिलोले मागीर पुरसां येतना मागीर ते घालपाचे सायबिणी आनी घेवपाचें ओके आनी तुमकां आयज धाकटोसो मेनू हेस्ता केस ते सगळो सांगे ओके आनी पुडिंगूय केलो ते आनी पियसनूय गेलो न्हिदो कित्याक तेका हाल स्कॉल तेका लागून आनी प्रिंसान हांवचोय फिडप पिता कित्याक तो बेगीन न्हिदपा ना आतां कित्याक तो आतां लेट उठोला तेका लागून ओके सो आमगे व्हिडिओ हिंगा एंड कोता इफ यू लायक प्लीज लायक माय व्हिडिओ एंड शेअर एंड comment and subscribe to my channel. Till then I'll take care and I'll see you all in the next vlog and bye. Good night once again. Happy feast of Valankani and happy Mother's Day.